मेडिकल आणि डेंटलाचे ॲडमिशनाचे कोफुसांव सुटना। सुप्रीम कोर्टाच्या स्थगिती आदेशाचो ॲडमिशनाचेर नेमको परिणाम कितें हें सरकार सोमाराय कोर्टाक स्पश्ट करपाक शकलो ना। NEET पास जाल्ले भुरग्यांची ॲडमिशन रद्द करून सरकारान सुप्रीम कोर्ट आनी हायकोर्टाचो अवमान केला असो याचिकादार भुरग्यांचो दावो। हायकोर्टान सरकारा आड अवमान याचिका घालपाक मान्यताय दिल्या। हायकोर्टान सुनावणी 16 तारखेर दवरल्या। गोय वैजकी महाविद्यालयांत MD आणि MS कोर्सा खातीर NEETचे आदाराचेर तात्पुरती दिल्ली ॲडमिशनां सरकारान रद्द केल्यात। NEET पास जाल्ले भुरगे हो प्रस्न घेवन सुप्रीम कोर्ट आनी हायकोर्टांत गेल्यात। NEETचे आदाराचेर दिल्ली ॲडमिशनां रद्द करपाक सुप्रीम कोर्टान सांगूंक ना असो ह्या भुरग्यांचो दावो। NEET पास जाल्ले भुरग्यांची ॲडमिशनां रद्द करपी भलायकी खात्याचो 25 जुलयाचो आदेश सुप्रीम कोर्टान स्थगीत दवरला। हे फाटभुंयेर सोमारा ही केस हायकोर्टांत सुनावणेक आयली। सुप्रीम कोर्टाचे स्थगिती आदेशाचो ॲडमिशन प्रक्रियेचेर नेमको परिणाम कितें जाता हें सरकार अजुनूय हायकोर्टाक स्पश्ट करपाक शकना। हायकोर्टान सरकाराक सोमार मेरेन प्रतिज्ञापत्र दिवंक सांगिल्लें, पूण सरकाराची भुमिका अजून स्पश्ट ना। सरकार म्हणटा परिपत्रक स्थगीत दवरलें म्हूण NEET पास जाल्ल्या भुरग्यांक ॲडमिशनां दिवंकूच जाय अशें ना। हायकोर्ट म्हणटा स्थगिती आदेशाचो नेमको परिणाम कितें हें सरकारान सुप्रीम कोर्टा कडल्यान स्पश्ट करून घेवचें। हायकोर्टांत मूळ केशीचेर निकाल दिवचे पयलीं ॲडमिशनां रद्द केल्ल्यान सरकारा आड अवमान याचिका घालपाचोय मुद्दो भुरग्यांनी काडला। 14 ऑगस्ट ॲडमिशनाची निमाणी तारीख म्हूण हायकोर्टान सुनावणी 16 तारखेक दवरल्या। मेडिकल आनी डेंटलाची ॲडमिशनां आतां सुप्रीम कोर्ट आनी हायकोर्ट थारायतले, मात खंयचीं ॲडमिशनां उरतलीं हाचें कांय निश्चित ना। मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर। सालेली बोडणवाड्यार आयतारा बिबट्याचे 2 पेटे मेळ्ळे। बंद पडिल्ले क्रशराचे एके शेडींत विले उपरांत बिबटीन पेट्यांक सोडून रानांत गेल्ली। आयतारा रातीं बिबटीनीन एकल्याक उखलून व्हेलो, दुसरो अजून शेडींतूच आसा। पेट्याचे दोळे सुद्दां उगडूंक नात। आवयचे दुधाची गरज आशिल्ल्यान राना खात्यान पेट्यांक थंयच्यान हालोवंक ना। बिबटीन येवन दुसऱ्याक व्हरतली म्हूण ते रावल्यात। पेट्याक सुवाती वेल्यान हालयल्यार बिबटीन लोकांचेर चवताळत म्हूण भंय। सालेली फाटले 8 वर्सां सावन बंद पडिल्ल्या क्रशराच्या शेडींत बिबटीन व्हेली। ते उपरांत ती ताका थंयच सोडून रानांत गेली। लोकांक हे शेडींत 2 पेटे मेळ्ळे। आयतारा बिबटीनीन एका पेट्याक उखलून व्हेलो, दुसरो पेटो अजून शेडींतूच आसा। पेट्याचे दोळे सुद्दां उगडूंक नात। गांवचे लोक बिबट्याच्या पेट्याक पळोवंक गर्दी करतात म्हूण राना अधिकारी थंय नजर दवरून आसा। बिबटीन येता काय म्हूण पळयतात। ते 2 आसले, ते म्हाका दिसता राती एक येलो तिणी। मागीर आतां पळया सांजे तो एक आहा तेका सांजे व्हरतले ते। सांजे शक्यता आहा वचपाची, म्हणजे राती येला तिणी। हय, पण आतां जर फॉरेस्टान बी व्हरून तेका पोसपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तो जगोंक शकता, म्हणून ते लोकांक त्रास करतली हांगासर। लोकांची गोरवां मारतले, दुसरे मनशांक वाटेन येवपाक दिवची ना, पिसाळटली न्हू ती पेटे येले म्हणटकूच, म्हणून तांकां व्हरना आमी। नाल्यार आमी कालूच व्हरतले आसले तांकां। हो म्हाका दिसता 2-3 दिसांचो आसतलो, ताका अजून दोळे फुटोवंक ना न्ही। बिबटीनीन एका पेट्याक व्हेल्ल्यान गांवचे लोक मातशे हुस्क्या मेकळे जाल्यात। दुसऱ्याकूय बेगीनच व्हेल्यार पुरो म्हूण मागतात। खरोखरच वाघ आहा हांगासर जंगलान आहा म्हणजे एक खरंच फील बरें जाता। आणि कालच्यान खरें तर खूब हांगासर गर्दी बी भरपूर जाली सारके त्यांच्या बारकेल्या पेट्याक पळोवपाक। आणि मागीर फॉरेस्टवाले बी येयले आनी तेंच्यांनी खूब बरी हेल्प केली। म्हणजे तेंच्या कडेन त्या पेट्यां कडेन वचपाक दिवना, म्हणजे एक वेळ वागीण हांगासर आसतले, म्हणजे ते डिस्टर्ब खंय तरी जावंक जायना अशें बी बरें केअर घेतले। आनी अजूनय ते आयजय ते तळमळीन काम करतात। आणि हांव तर म्हणटा त्या वाघा एक पेटो आतां ऑलरेडी हेल्लो आहा, आतां दुसरो आहा तो बी व्हरपाचो। खरें म्हटल्यार रानानूच तो बरो दिसता अशें म्हाका। प्रुडंटा खातीर उदय परब। गोंयांत चलिल्ले बेकायदेशीर रेंवेचे धंद्याचेर गोंयच्या कांय अधिकाऱ्यांची सध्या कमाई चल्ल्या असो आरोप खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केला। ते परस सरकारान रेंवेचो धंदो कायदेशीर करून वडोवचो अशें सार्दीन म्हणटा। गोंयांत सध्या रेंव मेळना। सरकारान बेगिनात बेगीन रेंवेचो वेवसाय सुरू करूंक दिवचो अशें खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मागला। खण खात्यान रेंव काडपाक मान्यताय आशिल्ले न्हंयाचे वाठार आतांच थारावचे म्हणूनय तो मागता। Right now, the mining department is idle, so they should go around and locate these areas from where sand should be extracted. My point is they should give licenses as early as possible. This encourages them only to go for illegal extraction, and some authorities are making money. So this should be done on a war footing
and a strict vigil should be kept. सार्दीन सोमारा पणजे पत्रकारांकडे उलयतालो. मायनिंग पॅकेज पुराय गोंयभर लागू करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक ताणें येवकार दिलो. तो म्हणटा सरकारान सुरवातीक सावनच तांकां आदार दिवंक जाय आशिल्लो. It is the mistake of the government for this wrong decision in the beginning. They should get from the beginning, they should get the arrears from the day others were paid. कुंकळ्या आयिल्ल्या हुंवाराक लुकसाण जाल्ल्या लोकांक सरकारान भरपाय दिवची म्हणूनय ताणें मागला. GSIDC, they are washing their hands as far as the flooding of Kunkoli is concerned. My request to the government is, please pay the people the compensation as early as possible. ओमकार फळारी प्रुडंटा खातीर. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.